नमस्कार. आयज जे आमचे डिमोलिशन ऑफ दोन चिकन सेंटर आणि एक मटन शॉप जाला त्याच्या संदर्भात सांगचें म्हटल्यार फर्स्ट म्हटल्यार आमचे SMC न्यू कावन्सील आमचे न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स येता आणि ताजो टेंडरींग बीन आमचें चालू जाला. रोखडोच आमी म्हूर्त करतली. सो ते फॅसिलिटेट करपाक आमी मेन म्हणजे ती शॉपां डेमोलिश केली. हो ताचो आमचो मेन रिजन आसा. आनी अशें कांय ना की आमी तांकां एट नो नोटीस ऑर नो कॉल आमी केला. हे जे प्रोसेस आसलो पळय तांकां रिक्वेस्ट हे जी गेली 10 वर्सां चालू आसलेलो. आनी दुसरें मेन रिजन म्हटल्यार मेन म्हणना हांव, दुसरें रिजन एक आसलें ताज्या फाटल्यान जे म्हाका दिसता पर्सनली की जेन्ना म्युनिसिपालिटी किंवा अशी शॉपां हे जे दोन चिकन सेंटर आसली ती लागीं लागीं पंचायतीच्या टायमा पासून एक सुरू केल्लेली तांच्यांनी आनी तांकां एक मे बी त्या टायमाच्या म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान तांकां दिल्ली. पण त्या टायमाचो जो रेंट आसा पळय नॉमिनल रेंट फक्त 1,800 रुपया हे आमकां पे करताले. आनी इन्स्पायट ऑफ म्युनिसिपालिटी एप्रोचींग देम टू इनक्रीज द रेंट तांच्यांनी आमकां हियरींग जाली. सगळे तांचे आमचे CEO कडेन जाले. म्हणजे तांच्यांनी आमकां बरो रिप्लाय दिलो ना. आनी म्हाका दिसता कोणें गोंयकार भावान मागीर तो कितल्या वर्सां भायलो सुद्दां हांगा येवन सेटल जालो बरो आमचो गोंयकार भाव स्वयंपूर्ण जातलो जाल्यार ताणें जर शॉप घेतलें आनी तो जर कांय कारणां खातीर जर ते चलोवंक पावना जाल्यार ताणें एटलिस्ट तें सबलेट करचें न्ही. आनी सबलेट करता सुद्दां करप न्ही हें पयलीं रॉंग. करता सुद्दां जाल्यार आमच्याच कोणाक तरी हांगासल्या स्थायीक लोकांक करचें जेणे करून तो आपल्या पोटा पाण्याक लागतलो. ना की नॉमिनल एक बारीकसो अमावंट म्युनिसिपालिटीक दिवन आपूण गठेल म्हणजे मोठो अमावंट असो अमावंटान भायर सबलेट करप हें टोटली चुकीचें आसा. सो आमचो रेवेन्यू सुद्दां बुडटालो. सो म्हाका दिसता आमच्या SMCच्या कावन्सिलरांनी हे जे बरोबर आमी मेळून जे डिसिजन घेतला इट्स अ गूड एग्जाम्पल वीच इज सेट फॉर ऑल म्युनिसिपालिटी. जर कोणें अशें कितें करता किंवा आमचो रेवेन्यू जर बुडटा जाल्यार ताजेर अशी ही जाता जाल्यार स्ट्रॉंग एक्शन घेवची. हो आमी एक मेसेज दिवपाचो प्रयत्न केला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.